मोर्चे कॅरिक बँड स्ट्रक्चराच्या डेमोलिशनाची और जीसीझेडएमएन दवरली कुशीक. जीसीझेडएमए काडटा नवी कारणां दाखय नोटीस. जाप दिवंक सप्तकाचो वेळ. झेडपी वेंचणुकेंत उणी मतां पडिल्ल्यान 89 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त. अपक्ष 38, आपाचे 35, आरजीपीचे 16 जाल्यार काँग्रेसीच्या 7 उमेदवारांक फटको. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वीच्या विद्यार्थ्यांक ग्रेस मार्क्स मेळचे नात. नवी कंपेन्सेशन स्कीम लागू. शालेय पातळेर 2 विशय करचे पडटले क्लियर. चिंबलाच्या युनिटी मॉलाक दिल्ले कन्स्ट्रक्शन लायसन कायद्यान बसना. मॉला विरोधात आयतारा उपोषण. 4 तारखेर महासभा. थळाव्यांची शिटकावणी. परवरी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून 2 म्हयने रस्तो बंद. ओडीपी रोड ते दामियानदी गोवा. ओ कोकेरे जंक्शन ते कदंब रेस्टॉरंट मेरेनचो रस्तो बंद. एकेच मोटारीक 2 वेगवेगळ्या नंबराच्या नंबर प्लेटी. व्हिडिओ उक्ताडार. वयले नंबर प्लेटीर महाराष्ट्र, सकयल गोंय. उद्देजिका अंजू तिमलोक आनी उद्देजक सचिन लवंदेक प्रतिश्ठेचो काशीनाथ दामोदर नायक प्रायड ऑफ गोवाचे लायफ टायम अचीवमेंट आनी ऑन्ट्रप्रेन्युअर पुरस्कार मडगांव वितरण सुवाळो. अंमली पदार्थाच्या विरोधात महाराष्ट्राच्या टास्क फोर्साची बेंगळुरूंत व्हडली कारवाय. 55 कोटींचो एमडी जप्त. 4 जाणांक अटक. दिल्ली पुलिसांची ऑपरेशन आघात 3.0 मोहीम. 600 गुन्यांवकारांक अटक करून शस्त्रां ड्रग्स केले जप्त. भारताची न्यूझीलंडा वांगडा फ्री ट्रेड कबलात 1.4 अब्ज भारतीय गिरायकांक जातलो फायदो. न्यूझीलंडाचो पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन उलयलो.